Misacivet Betonia Tiketa Itmuron Takayo Kadibuya Kalvari Betopon Koveskota Itmonan Misanmato Gibuya Misacivet Betonia Tiketa Itmuron Takayo Kadibuya Kalvari Betopon Koveskota Itmonan Misanmato Gibuya Kalvari Betkovian Tono Sota Krista Chamona Nubras Koruya Uno solo le biten Betota Christmas piace Mastro Koshibuya Kalvari Betkovian Tono Sota Krista Chamona Nubras Koruya Solo le biten Betota Christmas piace Mastro Koshibuya गोडीभर दोळे दांपुया आमचे हात सोडया बायग्यून फ्रांसिस्काक फुडें घालून आमच्या काळजा मनांतली मागणी भावार्थान देवाच्या हातांत आमी घालुया आवय बापायनी आपल्या भुरग्यां बसोत मागचे भुरग्यांनी आवय बापाय बसोत मागचे जी पिढीवंत आसात तांचे बसोत मागुया कुटुंबान जाणटी आसात तांचो उगडास करुया जी काजार जावंक सांगाती सोदतात तांचे बसोत मागुया जी भुरग्याच्या देण्याक आशेतात तांचो उगडास करुया जी इंटरव्यू दिवन घरा आसात निराशी जाल्यात जिवितांत कितें करतलो हे चिंतून सांडल्यान तांचे बसोत आमी मागुया तुझे मागणे ह्या वेळार भावार्थान देवाच्या हातान घाल देव आयकोता देव तुका दितलो म्हूण विस्वास दवर आनी सगली आमची मागणी करून भावार्थान ह्या मिसा बलिदानाक सुरवात आमी दिवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपूड तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्या भावा भयण्यांनो आयच्या ह्या चवथ्या नवनाचो विशय राग दुयेंस जोडटा थंय शांतीची हातयारां आमी आयज आमच्या गोंय दोनपरांतांत पवित्र खुर्साचो सेवाधर्मीक उगडास आमी करता खुरीस आमकां आमच्या ओत्मीक जोयताची खुणा जेजू कुसार मरून आमचे आनी देवा मोदें पातका वरवीं तुटलेले संबंद शांतीच्या बांदपासान घोट केले जेजूचो खुरीस मनशा कुळाक शांती दिता ही जेजून आमकां हाडल्या ते शांतीचे गोवाय आमी जावंक आमकां आयचे हें नवें आपयता खरी शांती आमकां एकामेकाक बोगसून आनी राग दुयेंस आसा थंय भाव भयणपणाचें नातें गोट करून जोडूंक जाता म्हूण आयचें देवाचें उतर आमकां उगडास कोत्ता रागा वरवीं आमचे मोदें वस्तले बरे संबंद तुटूंक पावतात आयच्या ह्या नोवेनांत वांटो घेतना आमकां आमच्या रागाचेर जोयत व्हरूंक आनी जंय राग दुयेंस वसता थंय आमी शांतीचें नातें बांदून हाडूंक कृपा आनी बळ मागुया मोगाळ भावा भयणांनो आयज गोंयची पवित्र सभा
पवित्र कुर्साचो सेवाधर्मीक उगडास करता आनी पाप साहेब फ्रांसिस्क कुर्साचेर नियाळ करून तो अशें म्हणटा, जेन्ना आमी कुर्साक मोगान वेंग मारता तो आपणा बरोबर दूख न्हय पूण आमकां खुशालकाय संतोश हाडटा. आनी बायग्योंत फ्रांसीस शावेर कुर्साक मोगान वेंग मारूंक आपल्या मिसावांक सुरवात दिता जाल्यार खोरीस हातांत धरून हीच शांतीची बरी खबर दुसऱ्यांक पुरगोडटा. भशेन आमच्या जिवितांत येतोल्या कुर्सांक मोगान वेंग मारूंक भशेन शांतीची मनशां आमी जावंक ह्या मिसा बलिदानाक दर एकल्याक आमकां कुरपा आमी मागून घेवया. आनी आयचो सेवाधर्म आमकां शांतीची मनशां जावंक आपयता. राग सोड शांतीन जिये. पूण जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमच्या उत्तरांनी आमी दुसऱ्यांक दुखयल्यान, आमच्या कोरण्यांनी दुसऱ्यांक खाला उडयल्यान, आमच्या आसण्यांतल्यान दुसऱ्यांक इफेन कशें भोगूंक दिलां. सगल्या पातकांचो उगडास करुया. आनी पातकांची दूख धरून सगलीं बराबर हांव पातकी सोरपोत विदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणानो मोसो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हेच बसत बायग्योन सदांच अनुवार मरे सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. प्रितीच्या बाबा, पडलोल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जुमनीतावन उबारचो आनी ताणें कुर्साचेर व्हडवळे आनी हिणपण भोगचें म्हूण ओकोणीत जाणवायन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो गूट ओळखून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाखाणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजुताय दिसान दीस ओड म्हूण ताच्या सांगाता तुज्या सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तेच आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासना. लोकगणतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरजा होर दोंगोर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचोना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. तीं देवाचेर आनी मोइजेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं? ह्या ओरोण्यांत आमी मोरच्याक? हांगा उंडो ना, उदोकूय ना. पोट भरोना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचे सोरोप धाडलें. लोकांक साबून तांणी इस्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातोक केलें. सर्वेस्परान आमचे सोरशिले हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कोर. मोइजेसान पोरजे खातीर विनोती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो.
तूं एक उज्या सारको सोरोप कोर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटच मोइजेसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्परान केला तें कोदींच विसरूं नये. परतून म्हणुया, सर्वेस्परान केला तें कोदींच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक म्हजे पोरचे. हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. वापाऱ्यांनी खबर सांगता. पुर्विल्ले गोठ तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे करता. जबाब सर्वेस्परान केला तें कोदींच विसरूं नये. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना तीं ताका सोदूंक लागतालीं आनी काळजांतावन ताचेशी परततालीं. तेन्ना देव आपलें खोडोप म्हूण, परमेश्वर देव आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब सर्वेस्परान केला तें कोदींच विसरूं नये. पूण तोंडा पुरतें मात तें तांचें उलोवप. तांच्या वोंटांचीं उतरां फोटकिरीं. ताका दिल्लें उतर काळजांत तीं सांबाळी नासलीं. ताचे लागीं केल्ल्या कोराराक विस्वाशी ना जालीं. जबाब सर्वेस्परान केला तें कोदींच विसरूं नये. पूण आपले व्हडे कोनवाळेन तांचें पातोक ताणें बक्षिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चडूंक दिलो ना. जबाब सर्वेस्परान केला तें कोदींच विसरूं नये. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, नोमान वंदन मोहिमा स्तुती दिनवास तुका. तुज्या खुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. जुवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, स्वर्गार थावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बरोबर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान ओरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास तेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास तेवतात ते सगल्यांचो नास जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फोर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता.
मोगाळ भाव भयणीनो 1544 वर्सां एक तारू मालाका शारांत वचूंक भायर सरता. दोर्यांत आसतना हें तारू वादळ मोळाक वा तुफानाक सांपडटा. दोर्या उचांबळ जाल्लो ह्या तारवाक मेळटा. तेन्ना ह्या तारवाचेर आसलेलो एक यादनीक आपल्या हातांत खुरीस घेवन दोर्याक दाखयता. तो ताचो खुरीस दोर्यांत पडटा आनी तेन्ना दोर्या उचांबळ दोर्या शांत जाता. वादळ मोळ जातालें तें तोंड जाता, शांत जाता. पूण हें करतना तो आपलो हुरीस उदकांत सांडटा. देगेर हें तारू पावतोच आनी तो यादनीक देगेर वेतोच तो निराशी जाता, कित्याक आपलो खुरीस ताणें दोर्यांत सांडलो. पूण त्या फाटल्यान कितें घडटा तें अदीक म्हत्वाचें. दोर्यांतल्यान एक कुली ताचो हो खुरीस घेवन यादनिकाक हाडून दिता. हो यादनीक आमचो गोंयचो सायब बागयोंत फ्रांसीस शावेर व्हरतोता. बागयोंत फ्रांसीस शावेर ह्या कुल्लेचेर आशिर्वाद घालता. आयज तरी आमी गुगल करून पळयलें क्रुसिफिक्स क्रॅब ओ कारिब्दीस फेरियातूस आमकां एक कुल्ली दिसती पडटली आनी एक कुल्लेचेर आसलो खुरीसूय दिसती पडटलो. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूची बरी खबर पुरगोटूंक बागयोंत फ्रांसीस शावेर ताच्या हातांतूच पळयल्यार तुमकां हो खुरीस दिश्टी पडटलो. खुर्साचेर आसलेल्या जेजू परी ताणें आपलें जिवीत मांडलें आनी ह्याच जेजूची बरी खबर शिंपडावंक देसा देसांनी तो गेलोय आनी शांतीचो दूत तो जालो. आयज राग द्वेष जळटा थंय शांतीचीं हातयारां आमी हो विशय नियाळ करतना आयचीं दोनूय वाचपां आमकां असलो संदेश दितात. तो चिंतान आयकुया. पयल्या वाचपांत लोकगंतीच्या पुस्तकांत इस्रायल पोरजा देवाचेर तिडटा. कित्याक लागून? देवान तांकां इतलें बरें फावो केल्लें, इजिप्तांतली तांकां सुटका फावो केल्ली, तांकां जेवण दिल्लें. तरी आसतना आपणा लागीं कितें आसा तें विसरून आपणा लागीं कितें ना ताचेर अदीक लक्ष दिवन इस्रायल पोरजा देवाचेर शिणटा आनी ह्या अनउपकारीपणाक लागून तांचेर मरण येता. पूण देव मोगाळ, काकुत्सार, दोयाळ तो राग घेवन रावना आनी उरफाटें मोइसेसाक सांगता, पितूळचो एक सोरोप उबार, एका खांब्यार उबार आनी ह्या सोरपाचेर जीं कोण नदर घालतलीं तांकां जिवीत मेळटलें. आनी खऱ्यांनीच उत्सांबळे आसलेली थंय शांती परतून येता. आनी हें मुख्य प्रमाणान आयच्या शुभ वर्तमानांत वा नवे करारांत आमी पळयता. जुवांवाचें शुभ वर्तमान 3रो आवेसवोर 16वी ती 17वी वळ. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपूंक दिलो. संवसाराचेर कास्तीचें फर्मण मारूंक न्हय, पूण संवसाराक तारण जोडूंक घेवंक. आनी हेंच करून शांती भरगोटूंक जेजू संवसारांत येता. शांतीचो कुंवर तो जाता. खुर्साचेर आपलो प्राण तो सोडटा. खुरीस लोजेची कुणां आसलेली. खुर्सा वरवीं ओ खुर्साचेर चोरांक किरमीदोरांक खिळायताले. पूण जेजू जेन्ना ह्या खुर्साचेर मरता तेन्ना होच खुरीस आमकां सगल्यांक क्रिस्तांवांक एक मोगाची, बोगसण्याची, जोयताची आनी शांतीचे कुणेंत बदलून आज आमकां मेळटा. मोगाळ भाव भयणीनो, होच खुरीस घेवन बागयोंत फ्रांसीस शावेर देसा देसांनी गेलोय आनी हेंच शुभ वर्तमानाचो तो परगोटणार जालो. शांतीचो दूत तो जालो. आयज ताच्या 4थ्या नोवेलांत आमी वांटो घेतात तेन्ना आमकां कसलो जिविताचो संदेश घेवया काय? खुर्साक 2 बाजू आसात, उबी बाजू आनी आडवी बाजू. ह्याच दोनूय बाजूंचेर लक्ष दिवन आमकां 2 संदेश घेवया. आयचो पयलो संदेश आमकां उबी बाजू आमचो संबोंद देवा सोवें कुणायता आनी होच संबोंद आयज हांव म्हणटलो शांतीचो जावं दी. देवान आमकां सोबार देण्यांनी भरल्यांत आमी नवी इस्रायल पोरजां जावंक गरजेचें. आनी नवी इस्रायल पोरजां म्हणजे कितें? देवाक सदांच उपकारी रावंक. आमचे लागीं कितें ना ताचेर लक्ष दिवंक न्हय, पूण आमचे लागीं कितें आसा ताचेर अदीक म्हत्व दिवन. राग द्वेष केन्ना संवसारांत भितर सोदता? जेन्ना आमी संवसारी वस्तूंक पयलो दर्जो दितात तेन्ना. ताका लागून
आयज आमची दिशा बदलूंक गरज आनी दिशा पयलो वयलो जागो दोनया देवाक दिवंक भोव म्हत्वाचें भोव गरजेचें जेन्ना आमी देवाक पयलो तो जागो दिता तेन्नाच आमच्याच जिवितांत एके भाशेन आमी शांती अणभवतली आमच्या जिवितांत राग द्वेस आसा तो पयस जावन शांतीची हातयारां आमी आसा म्हूण आमकां उगडास जातलें आनी जेन्ना आमी आमचेच भितर ही शांती आमी अणभवतले तेन्नाच दुसरी बाजू सुरू जाता दुसरी बाजू आमचो संबंद आमच्या पेल्या सोवे आमचे भितर शांती आसा तेन्नाच दुसऱ्यांक हांव ही शांती वांटूंक दुसऱ्यांक शांतीचो प्रेरणा हो फुलेर जावंक हांव पावतलो मोगाळ भाव भयणो मिसाचे भेटेंत आमी एकामेकाक शांती दिता एकामेकाच्या तोंडाक पळोवंक एकामेकाक जेजूची शांती दिता आयज जेन्ना मीस सोंपतलें आनी मीस जिवंक हांव संवसारांत वेतलो तेन्नाय हीच शांती थंय शिंपडावंक आमकां गरजेचें आनी हें आमी कशें करतले आयज आमी जाणा संवसाराक शांतीची गरज संवसारांत राग द्वेस वाडटा तेन्ना आमी कितें करतले काय संवसारा कडेन आमचे लागीं बदलूंक जावचो ना पूण आमचेच सोर भोंवतणी आमच्याच शेजाऱ्या सोबे आमच्याच इश्टा सोबे आमचेच फामिली सोबे जोरी तर आमी राग द्वेस पयसायता आमी नाटकाय पयसायता तेन्नाच शांतीची हातयारां आमी जावंक पावतलीं पयले सुवातेर आमचेच भितर देवाची शांती अणभव दुसरे सुवातेर खुर्साची दुसरी बाजू दुसऱ्यांक ही शांती परगटूंक आमी पावतले जेजू शांतीचो कुंवर ताच्या पावलांनी बागयोंत फ्रांसीस शावेर चल्लो आयच्या दिसा जेन्ना आमी खुर्साचेर नदर मारतले बागयोंत फ्रांसीस शावेरच्या हातांत आसलेल्या खुर्साचेर आमी नदर मारतले तेन्ना आमकांय असलोच उगडास जावं दी की आमी ही शांतीची हातयारां थोड्याच वेळान जेजू शांतीचो कुंवर ही आल्ताराचेर आपली कूड आनी रोगत घेवन हाजीर जातलो तेन्ना ताचोच आदार ताचेंच बळ मागुया आनी बागयोंत फ्रांसीस शावेराचे मुजतीन राग द्वेस चलतल्या संवसारांत आमी असलीं शांतीची हातयारां जावंक आमकां ताचीच कृपा आनी बळ मागुया सोगलीं आमी उबी रावया देवाचें उतर आमी आयकलां कुर्साचेर आमी नियाळ केला आमच्या जिवितांत येतल्या कुर्सांक मोगान वेंग मारूंक शांतीची मनशां जावंक कृपा मागतना थोडी भोव बांगडी देवाच्या हातांत आमी घालुया म्हजे सोबे तुमकां शांती मेळचे खातीर हांव तुमचे कडेन ह्यो वस्तू उलयला संवसारांत तुमकां खंत आसतलीच पूण काळजीदार जायात पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी शांती खातीर काळजीदारपणान वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी कृपा फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर शांती करतात ती सुभागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो आमचो देश कारबार चलयतल्यांनी आमच्या देशाच्या नागरिकांक सतान आनी नितीन कसलोच वेगळोसार करिनासतना चलोवंक भारी बाबुल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर एकूच कूट घडून क्रिस्त दिता ती शांती भोगूंक देवान तुमकां आपयल्यात तर ही शांती दोळ्या मुखार दवरून तुमचे जिवीत चलयात आनी देवाक सदां दिनभाशीत रावात आमी सगल्यांनी एकामेकाच्या एकवटान जियेवन सदांच आमच्या पेल्याचो मोग करून शांतीची हातेरां जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर शांती तुमकां दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. ही जेजूची उतरां मनान दवरून आमी सदांच आमचें जिवीत जेजूच्या जिविताचेर थिरावंक आनी ताच्या उतरा प्रमाणे जियोंक राग द्वेष पयस करून आमचे घराबे शांतीची मंदिरां करूंक वावरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दया बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे, आमची काकूत कर. ल्हानविकायेन आनी भावार्थान आमच्या काळजा मनांतली मागणी देवाच्या हातांत आमी घातल्यान ती स्विकार कर म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. तुजे मागणे भावार्थान ह्या वेळार देवा बाबाक उबार. देव आयकता, देव तुका दितलो म्हूण विस्वास दवर. ही आमची मागणी करता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. म्हज्या बाबळ्यानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोत बेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहीमेंत आमच्या लागीं पवित्र देवाक सर्वेस्पर मागून घेवं. देवा आमच्या बापा, कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजू सगल्या मनशा कुळाक पातकांचें बोगसोणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सोर पातकांतलीं आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रायेन आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पद बेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्तान आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण कुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखार तावन मरण उपजोता, रुखार तावन जिवीत उपजोचें. रुखा वरवीं देवचार जोयतीवंत जालो, रुखार वरवीं ताचो बोसम जालो. ह्या तुज्या मोगाचे येवजणेन दुखां कुर्साक जोयतीवंत जाल्ल्या जेजू देशी देवदूत आनी सर्गींचे सोर दरबार तुजे थंय मोहिमा वाकाणटात. ताचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Tu paso y su
खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर बुची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता. हो जिविताचो उंडो ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागन बापा, फिलीप नेरी कार्डिनाल फेरांव आमच्या गवळी बापा, सिमियांव फेर्नांदीस आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंस धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणींची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोडीत मुखार मोल पळोवंक फाव कर. आनी आमा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवार मळे बायगुंजे आनी बायगुंज फ्रांसीस शवेर आनी बायगुंत जेवाज आनी सोर काडीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या जिवितांत येतल्या कुर्सांक मोगान वेग मारूंक शांतीची मनशां जावंक कुरपा मागतना जेजूनच शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं.
तुझे रायस आमकां यो तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तायनेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवणदारा जेजू क्रिस्ता चेण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सुम्याची शांती सदां काल तुमची सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची श्री संवसाराचे पाप कातिली आमची काकूत कोर देवाची श्री संवसाराचे पाप कातिली आमची काकूत कोर देवाची श्री संवसाराचे पाप कातिली आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडेच्या जोडांक आपयल्यान ती सुभागी पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेवथिली कॅथलीक धर्मान जाणी बाप्तिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोमुयांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमुयांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Holy Catholic Church may kindly come forward to both sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Tuja
तुझ्या मोगाच्या उशा तुझ्या मोगाच्या उशा Mogacia Acilla sulicarza Tuja mogacia uja Tuja mogacia uja Gesù mogacia Acilla sulicarza Tuja mogacia uja तुझ्या मोगाच्या उशा सुयोग मान कोता तुया मी माफी करू सुयोग मान कोता तुया मी माफी करू जेसू मोगाच्या आमची लासुमी कारजा तुझ्या मोगाच्या उशा तुझ्या मोगाच्या उशा जेसू मोगाच्या आमची लासुनी कारजा तुझ्या मोगाच्या उशा तुझ्या मोगाच्या उशा जेजू आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया Pratuya सोम्या जेजू क्रिस्ता खुर्सार उमकोळचे तुज्या बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र रोगतान तुवें आमकां पोसलें आनी तुज्या खुर्सा तावन उपसलोल्या देवीक जिवान आमकां भरलाय तशेंच खुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवनपणान तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतीकायेन मागता जेसू जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना सर्वेस्वर तुमची सोवी आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक मातशें बसया आयची मिसाची भेट समारंभल्या पाद्री डेनिस द कॉस्ता ताका आमचो आयचो प्रेगादोर डिकन स्लेटर आलेमांव आनी सह बलिदानांत वांटो घेतलेल्यांक आमचे दिनवास तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांच्या दाखोवण्याच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 7:15 8:30 9:45 11 आनी सांजे 3:30 5 आनी इंग्लीश भाशेन 6:15 कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पांडाल घातलें आसा थंय वचून तें करूं येता कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30
ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यां इंटर रिलिजियस मीट जातली सकाळीं 9:45 वरांचेर. म्हणटच चोत्राय दवरची. फाल्यांच्या दिसा 9:45 आनी 11 वरांचें मीस आसचें ना, पूण 12:15 मीस आसतलें. इंटर रिलिजियस मीट हातूंत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. तशेंच आमच्या पिडेस्त आनी दिव्यांग डिसेबल्ड भावा भयणीं खातीर मीस आसतलें सांजे 3:30 वरांचेर. नोव्हेंबराचे 29 29 3:30 मीस भेटयतात यूथ, YCS आनी YSM. बागेवोन फ्रांसीस शावेराक मागण्याक उबे रावया. सगलीं बराबर म्हणया. बागेवोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पसत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिवंक ना. ह्या देणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता. आनी आतां आमचेच पसत तुजी विनवणी मागता. जोन एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें करचें. आमचें ओत्रेक बापाक मानतात तसलें जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावो म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मा सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वरोबकार